If the roots are good, then the fruits are good. भावार्थाक बुन्याद कहेंगे म्हळ्यार कुटुंबांत सेवा करिनातल्या मोगाक आनी लांब लांब मागण्याक कांयच अर्थ ना. म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो पात्रोन सान लॉरेस हाचे वार्षिक फेस्त महापरबेक तयाराय जावं नोव्यानाच्या पयल्या दिसाच्या संभ्रमांत आमी आसां. जेराल विशयी तुमकां येदोळूच हांवें सांगलो आनी प्रत्येक विशयी सांगलो. जेराल विशयी आसा मागण्याचें जिणें, देवाचें देणें. आनी प्रधान संदेश हांगासर व्हडल्या अक्षरांनी बरोवन घाला. परत परत पळयोवचो बरो. आमची कुटुंबां भावार्थाचें आनी मागण्याची बिडारां करया. आनी आयचो विशय आसा भावार्थ आमच्या मागण्या जिविताची बुन्याद. फेथ इज द फावंडेशन ऑफ आवर प्रेयर लायफ. 2 वाचपां आमी आयकलीं जेरेमिया प्रवाद्याचें, जे आयच्या सकाळीचे वाचापित्यांच. कुंभार आनी माती, पॉटर अँड क्ले. देव जावन आसा कुंभार, इस्रायल जावन आसा ती माती. पण आमी सवकास ताचेर नियाळ करया. लुकाचो वांजेल आमी आयकलो. एक सासवाच्या कणा तितलो पावार तुमकां आसल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुमी सांगेत उठ आनी दर्यांत वचून पड. तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार एका सासवाच्या कणा तितलो तो रूख दर्यांत वचून पडटा. 4 जडायेचे शब्द आसात. कुटाम, भावार्थ, मागणें, जिवीत. हेवी वर्ड्स म्हळें स्पिरिच्युअल डेप्थ आसले शब्द. फेथ, फॅमिली, प्रेयर अँड लायफ. हे शब्द हेवी जाले कोणा मायकी. म्हाका खंय तावन आराम करचें कळना. एका शब्दांत नियाळ दिल्यार एक दीस पावसोना. हांव 4 शब्द सांगता, विणटां, गुंतां आनी एक सादो संदेश आमच्या जिविताक, आमच्या कुटुंबाक संबंद जाल्लो दिवंक प्रयत्न करता. हांव केदाळ एक वाक्य सांगता. इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड. पाळां बरीं जाल्यार फळां बरीं. रूख बरो जाल्यार फळां बरीं. देखून भावार्थी जिविताचें ओरिजीन खंय गुताय. आतां इतलेच शब्द सांगल्यात आज विशय. भावार्थी जिवीत मागण्याची बुन्याद म्हूण. पण हांव एक शब्द पाठी वेता. भावार्थाक बुन्याद खंय म्हळ्यार कुटुंबांत. फॅमिली इज द फावंडेशन ऑफ आवर फेथ लायफ अँड प्रेयर लायफ. माय बाब देखीवन जाल्यार इफ द रूट्स आर गुड, माय बाब मागण्याची व्यक्ती जाल्यार, माय बाब भावार्थाची व्यक्ती जाल्यार त्या कुटुंबांत एक भाग्यवंत व्यक्ती उब जाता. भाग्यवंत लॉरेस उब जाता. भाग्यवंत कार्लो आकुतीस उब जातात. राणी मारिया उब जातात. सांताची गजाल सोडया, एक बरो मनीस येता. लेट्स बी गुड पीपल. सेंट जायचे म्हणून सांगलां. सेंट्स आर गुड पीपल. दॅट्स ऑल. सिंपल. भावार्थाची बुन्याद कुटाम, व्यक्तित्वाची बुन्याद कुटाम. एक सर्वे सांगता 75 आमचे पर्सनॅलिटी व्यक्तित्व खंय तावन येता की म्हळ्यार अनुवंशीय, हेरेडिटरी, नेचर, जीन्स. आनी 25% खंय तावन येता की म्हळ्यार परिसर, बोवार आमचें, नर्चर, पियर ग्रूप. हांव केदाळ हे उल्लेख करता. फॅमिली तुमी आयकता आसतना कुटुंबा विशीं तुमकां सांगला जावं पुरो. कुटाम बरें, व्यक्ती बरें. थोडे ब्लॅक शीप आसतात, दॅट इज एन एक्सेप्शन. थोडे कितले बरें कुटुंब आसले थोडे ब्लॅक शीप आसतात, थोडे वेवर्ड आसतात, ते आनी एक गजाल. पूण आमचे 75% ऑफ आवर पर्सनॅलिटी कम्स फ्रॉम नेचर, हेरिडिटरी, जीन्स अँड 25% एनवायरमेंट. आयच्या पयल्या वाचपान सांगलां कितें म्हळ्यार कुंभार आनी माती. देव आनी इस्रायल परजेक सरी केले. हांव आज माय बाबाक सरी करता. माय बाबानो, तुमी कुंभार, यू आर द पॉटर, आनी तुमची भुरगीं माती, द क्ले. तुमी कशें शेप दितात पळय, कशें रूप दितात पळय, तशें ती भुरगीं वाडून येतात. इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड. कुटुंबांत कितें मेळटा म्हणलें, एक लेटर तुमी उडास दवरल्यार पुरो. आनी ह्या 10 शब्दांत एक शब्द उडास दवरल्यार पुरो. भा म्हणलो शब्दांत हांव 10 शब्द सांगता. तुमी सक्कट उडास दवरचें म्हणना. भास खंय शिकता हांव? कुटुंबांत, मायच्या उस्क्यार, आवय बापायच्या. भावार्थ बरवसो, भद्रती, भक्त, भोगणा, बरेंपण, बांद, भावना, भविष्य.
ते 2-3 शब्द उडासतो उरल्यार पुरो बावार्थ आनी बांद आनी भावना इतले उडासतो उरल्यार पुरो हांव सांगता कुटाम सांगलें बावार्थाची बुन्याद तसलें ती एक रोल मॉडेल कुटाम तुमच्या मुखार दवरता तुमी जाणात की पवित्र सभेन बागेवंत म्हूण पासारलेलें पयलें काजारी जोडें खंयचें तुमी चिंतचे नाका सांत वा सांतीण पाद्रेबांचे जन्मसिद्ध हक्कू वा सिस्टरांचे जन्मसिद्ध हक्कू न्ही marriage is also equally holy like the religious life. I'll tell you make that statement, very strong statement today. Marriage is also equally holy as priesthood and religious life is. पहिले काजारी जोडें कोण सांत आना आनी जोकीम ती आदली जाली मोरी मायानी जुजे सारकें पूण म्हज्या तुजी जाप सारकी पण हांव येता म्हळ्यार अशें दिसान गेला म्हाका वेळ पावना हांव तुमकां सांगता हें उडास दवरचें तुमी पयलें काजारी जोडें खंयचें म्हळ्यार फ्रांसाची लुई मार्टीन आनी जेली मार्टीन 1858 तांचें लग्न 18 ऑक्टोबर 2015 कुटुंबाच्या वर्सा आतांच्या पाप साहेबान आमच्याच काळार तांकां पयलें होली वॉज सेंट मॅरीड कपल म्हूण डिक्लेअर केलें 18 ऑक्टोबर 2015 देखून आमी कोणेंय चिंतचे नाका भाग्यवंतपण खाली रिलिजियस धार्मिकांक मात्र काजारी जोड्यांक भाग्यवंतपण आसा आनी ह्या कुटुंबांत कालें विशेश की म्हण हांव तुमकां सांगता सादें कुटाम लुई सेमिनरी गेल्लो ताका लॅटीन येना म्हूण फाटी आयलो जेली कॉन्वेंटाक गेल्लें पिडा म्हूण फाटी आयलें ती काजार जाली तांकां 9 भुरगीं 19 इयर्स तांचें लग्नाचें जिवीत 6 भुरगीं सरलीं 2 चलयो 2 चले उरलीं 5 जाण रिलिजियस बेसाक वेता तांचें निमाणें भुरगें आसा जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस आनी एकलें लिओनी म्हणलें सांतीपणाच्या वाट्यार आसा तुमी चिंतचे नाका हें कुटुंब बारीक गुडी सेंट होली फॅमिली नो जस्ट लायक युअर फॅमिली एंड माय फॅमिली आमच्या कुटुंबां बरीच सदांय सकाळीं बेगीन उठचें मिसांक वचचें सेवा करची पिडेस तांची भेट त्या कुटुंबांत वॅल्यूज आसले एथिक्स आसलें मनशापण आसलें तांचो संबंद बरो आसलो समस्या सबार आसले पिडा 46 इयर्साचेर जेली कॅन्सरान सरता आनी वो उतर प्रायर तो सरता ही वॉज अ वॉच मेकर आनी ती होम मेकर तांच्या घरा दे वे रोल मॉडेल्स टू द चिल्ड्रन तू मे नातलें तू मे आपणे थोडे फुडें जातालें घरा तशें नातलें ती सूख जाले म्हळ्यार म्हणटाली आय एम सॉरी तांच्या ती इगो नातलो पेरंट्स आनी भुरगीं दे वे फ्रेंड्स आनी हांगासर तांकां भास भावार्थ बरवोस आनी भद्रती मेळिल्ली इफ द रूट्स आर गूड देन द फ्रुट्स आर गूड आनी 2016 इस्वेंत पापा फ्रांसीस कुटुंबाच्या सिनोदींत एक दस्तावेज दिता आमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचो संतोष तो कितें सांगता म्हणलें आयका हें माय बाबाक आनी भुरग्यांक माय बाबाक सांगता भुरग्यांक भाग्यवंतपणाच्या वाटेर वागोवच्यात माय बाबाक विशेष जबाबदारी आसा तांकां पळोवन भुरग्यांनी भावार्थ शिक्षो इगर्जेंत पाद्रेबांनी आनी सिस्टरांनी दोतोवन शिकोवच्या पयलें माय बाबांनी भावार्थ शिकोवंक जाय इगर्जेंत आसचें 45 मिनिट्स दोतोर न्हू मात्र वर्साक एक 24 hours लेक घालयेत हेर सक्क टायम इस्कॉल वा घरांत आसतास सो पेरंट्स दे डू वॉट यू डू नॉट वॉट यू से ते कितें तुमी करता तें पळोवन तें करता शिवाय तुमी सांगलें न्ही पापा फ्रांसीस मुंदर म्हणटा आनी हें बारीक गरजेचें तुमच्या भुरग्यांक तकलेर सोडून दवर नाकात भुरगीं म्हाका पळयतात अशें करून बरें उलयता भुरग्यांनो हां धरणी रावोंक शिकया टीच देम टू बी ग्रावंडेड हंबल तांचो इगो फुलोवन दवरी नाकात दिमेर पडून मागोवंक शिकया मनशापणी शिकया थोड्या पेरंट्सांनी तांच्या भुरग्यांचो इगो इतलो फुलोवन दवरतात की इल्लें जाल्यार पुरो व्हेरी व्हेरी सेन्सिटीव टची जालें वचून जीव घात कणकाण गेलो टीच देम टू बी सेन्सिटीव एंड ह्युमेन आतांचो काळ भुरग्यांचो कलो की म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅट GPT रोबोटीक मेकॅनिकल नो फिलिंग्स नो फेथ नो एथिस्टीक हेडोनिजम प्लेजर म्हणटा कोणी कश्ट आता जाल्यार आजकाल कितें करता की म्हळ्यार ताका आस्पत्रेक व्हरच्या पयले व्हिडिओ काडून कोणें पयलें धाडचें म्हणल्यार कॉम्पिटिशन आस एका पिडेस ताका एक्सिडेंट जालें म्हणजे त्या इनसेन्सिटिविटी पेरंट्सांनी पयलें सेन्सिटिविटी शिकोवंक जाय मनशां पण शिकोवंक जाय सान लॉरेस जाच्या फेस्ताक आमी तयारी करनासाव
ताची पाळां बरी आसल्या वरवीं तो बरो जालो. ताका मागणें शिकयलें, बाबात शिकयलो, डिटॅचमेंट शिकयलें ताका, चिटकोन रावूंक ना. देखून पवित्र सभेची आस्त वांटूंक तो शकलो, मोगाच्यो करण्यो करूंक शकलो. दुसऱ्या शब्दाक हांव येता, मागणें. मागणें देवा लागीं आमचो संबंद कसो आहा पळय ताजेर रोंदून आसता. एक ल्हानशें तुमकां निदर्शन हाच्या आदी हांवें सांगलें, परत्यान सांगता. एक इंजिनियरींग स्टुडंट ताणें एक कागाद बरयल्लें. ते कागाद केदाळां बरयलें म्हळ्यार हांव वाचतां ते शब्द. हांव घर सोडून आयिल्लो, घर सोडून धांवून आयिल्लो. कित्याक म्हळ्यार कॉलेजीक वचूंक एक लेटेस्ट बायक काणयेन दी म्हूण म्हज्या बापायक हांवें हट धरलें, रिक्वेस्ट केल्लें. म्हज्या बापायन म्हाका काणयेवन दिवंक ना, देखून रागान घर सोडून धांवून आयिल्लो. एक बायक काणयेवन गत नातल्या म्हज्या बापायक म्हाका तसलो बापोय कित्याक? एक बायक काणयेवन गत नातल्या बापायन म्हाका इंजिनियर जावंक आशेवचें कित्याक? देखून हांवें निर्धार केल्लो घर सोडून धांवून आयलो. हांवें निर्धार केल्लो हांव व्हडलो व्यक्ती जातलो, साधन करतलो, आनी तितल्या भितर हांव घरा वचना. ताच्या पयलें साधन करून एक कार काण घेता. हांव कितें म्हणलें म्हज्या बापायक दाखयता, पळय इगो पळया. म्हाका इतलो राग येयलो की येता आसतना येदोळ पर्यंत आपडूंक घातली. बापायची पर्स घेवन आयिल्लो. पर्स दाट आसली, मस्त पयशे आसले. चलतां चलतां म्हजे मोचे म्हाका तोपूंक लागले. कित्याक की कळ्ळें ना. पळयतना सुकोन बापायचे मोचे घाल्यात म्हणून म्हाका कळ्ळें. रागान येतना बापायचे शू घालून आयिल्लो वो. चलतां चलतां म्हजे पांय भिजोंक लागले. मोचे उखलून पळयतना त्या मोच्याक सबार बुराक आसले, कुडके कुडके पडटले. कश्टांनी चलून बस स्टँडा लागीं पावलो आनी म्हाका कळ्ळें की बस येवंक 1 वर आसा म्हूण. टायम पास करच्याक म्हज्या बापायची पर्स भायर काडली, दाट दाट आसली. आनी पर्स उक्तें करतना त्या पर्सांत पयशांच्या किसड चिटी आसल्यो, कागदां आसलीं. आनी पयली चीट हांवें भायर काडली. म्हज्या बापायन ऑफिसांत हांव 40,000 रीण काडिल्ली चीट. आनी सांगत आसी एक लॅपटॉप बील आसलें. म्हाका आतां उडास आयलो. 4 हप्त्या आदीं म्हज्या बापायन तें लॅपटॉप म्हाका गिफ्ट दिल्लें. आनी एक चीट काडली मॅनेजराची. ताच्या बापायक एक नोटीस, तूं ऑफिसाक येतना डिसेंट जावन ये जाय, बरें मोचे घाली जाय, शर्ट घाली जाय. त्या दाळा म्हाका उडास आयलो. म्हज्या आवयन म्हज्या पाप्पाक केदाळे सांगचें, तूं कित्याक मोचे चेंज करनाय, तुजे शूज कित्याक चेंज करनाय? म्हज्या पाप्पान म्हणचें आसलें आनी 6 म्हयने येतात, आनी 6 म्हयने येतात म्हूण ताणें पोस्टपोन करचें आसलें. तेत शू घालून हांव आज आयिल्लो. तिसरी चीट काडली ताणें. स्कूटर एक्सचेंज कार्ड तांकां मेळ्ळें. आमच्या एक्सचेंज मेळांत एक पोरनें स्कूटर दिवन नवें बायक घेया म्हणलें चिटीन सांगलें. तक्षण म्हाका उडास आयलो. हांव घर सोडून येतना पोरनें स्कूटर नातिल्लें. आतां म्हाका कळ्ळें. म्हजे दोळे उगडले, भिजले. हांवें फाटीं घरा धांवूंक सुरू केलें. आतां म्हजें मोचें म्हाका दुकानां जालें. घरा पावलो. पप्पा येना, स्कूटर येना. म्हाका कळ्ळें पप्पा खंय गेला म्हणलें. थंय धांवलो. तो एक्सचेंज मेळ्ळा थंय. पोरनें स्कूटर काणयेवन म्हजो पप्पा लायनीर उबो रावल्लो. धांवून वचून म्हज्या पप्पाक हांवें वेंगलो. हांव रडलो. नाका पप्पा, म्हाका बायक बिलकूल नाका, म्हाका तूं जाय. तरणाट्याक कळ्ळें की बापय म्हळ्यार शॉपकीपर न्हय, बापय म्हळ्यार वेंडींग मॅशीन न्हय, बापय म्हळ्यार बोगणा नातलो, जबाबदारी नातलो कठोर व्यक्ती न्हय. बगर बापय म्हळ्यार संबंद. इट इज रिलेशनशीप. मोगाचो त्यागाचो संबंद. डॅड मिन्स म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन भुरग्यानो रिलेशनशीप. नॉट ए मॅशीन, नॉट ए वेंडींग मॅशीन, नॉट ए शॉपकीपर. देवाकी थोड्या फावटी आमी शॉपकीपर करता, वेंडींग मॅशीन टायप करता. तो वेळ आमचें मागणें कशें जाता की म्हळ्यार भीक मागल्या बरी मागणें जाता. आमकां मोगाचो संबंद आसल्यार त्या प्रमाणे आमी मागता. रिमेंबर, वी आर द सन्स अँड डॉटर्स ऑफ आवर गॉड, नॉट सर्वंट्स. देखून पुतां दुवा बरी आमचें मागणें आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें संभाशण आसूंक जाय. शब्द जायचे म्हूण ना मागण्यांत. तुमी दोग मोग करणारां पळयलां, हिंगे पार्कांत पळयलां जाल्यार इतल्या गूण मोगान आसलीं. तांचे थंय शब्द आसनात पूण एकामेकाच्या सांगातपणान दे आर हॅपी. मागणें म्हळ्यार देवा लागीं आमचो बांद मोगाचो जाल्यार ताच्या सांगाताक खर्चूचो हर एक घडी, हर एक वेळ पवित्र जावन आसा. गांधीजी म्हणटा आयका, इन प्रेयर इट इज बेटर टू हॅव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स दॅन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट.
मादर तेरेसा सांगता पळय आयका, कोण मागता तो पात येता, कोण पात येता तो मोग करता, कोण मोग करता तो सेवा करता. सेवा करिनातल्या मोगाक आनी लांब लांब मागण्याक कांयच अर्थ ना. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हें बरा म्हणून जर तर तूं सेवा करनाय त्या मागण्याक कितेंच अर्थ ना. द रियल युकरिस्ट बिगिन्स आउटसायड द चर्च गेट. नीज युकरिस्ट सुरू जावचो इगर्जीच्या गेटीच्या भायर. आविलाची सांतेरे सांगता 3 संगती गरजेच्यो आसात की खालतेपण, डिटॅचमेंट आनी हेरांचो मोग. पुबलिकान आनी फारिझेव मागणें करूंक गेले थंय पुबलिकान वा फारिझेव हांव म्हणालो इगोताचें ताका ल्हान करूंक ना, पूण त्या पातक्यान सुंकागारान मागणें केलें, दिमी घाली आनी ताचें मागणें देवान आयकलें. हांगासर पेद्रू अरुपे जेजुइताचो आदलो जनरल म्हणटा हें उडास दवरया. जितून पर्यंत तुज्या फिरगेजेंत एक बुकेल्लें पोट आसा, जितून पर्यंत तुज्या फिरगेजेंत वस्तू नातली एक कूड आसा, जितून पर्यंत तुज्या फिरगेजेंत एक गरनातलें बिडार आसा, तितून पर्यंत तुजो युकरिस्ट असंपूर्ण. त्या युकरिस्ताक कितेंच मोल ना. फेथ अँड प्रेयर विदाउट गूड डीड्स इज डेड, जाकोब म्हणटा. हांगासर जायते युवक आसा, ती युवक सांगना एक गजाल केरेचे सांगून वकेल करता. भावार्थ मागणें, सेवा आनी जिवीत संबंद गरजेचो आनी बरो संबंद जाल्यार तो सर्ग करियत. डॉक्टर APJ अब्दुल कलामाच्या जिणेंत जाल्लें घडी सांगून हांव संपयतां. डॉक्टर कलाम भुरगो आसतना, ल्हान भुरगो आसतना मस्त दुबळ्या कुटुंबाचो ताचो बापूय पागी. आवय दीस पडतो वावर करतले. एक दीस सांजेर आवय मस्त पुरो जाल्लें तिका काम कर आनी सांजेच्या जेवणाक तयारी करता आसतना पुरासाण चड जाली कोण ना, बकऱ्यो केल्ल्यो इल्ल्यो करपाल्यो. आतां सांजेर बापूय कामांतून आयलो, न्हांवन जेवणाक आयल्या वेळार त्या स्त्रियेन आवयन कलामाच्या रांदवय आनी बकऱ्यो करपाल्यो दवरल्यो. भुरग्याक कलामाक इंट्रस्ट पळया, बापूय कालें पुरपुरता गी, कालें म्हणटा गी पळया, ताजें रियाक्शन पळया म्हण. आनी बसल्या वेळार थंयसर वो बकऱ्यो करपाल्यो काते आसा. बापूय पूत पळयता, कांय रियाक्शन ना. बापूय पुता लागीं सरता, कशें जालें पुता आज इस्कोल, टिचरीन कालें शिकयलें. कलाम म्हणटा, हांवें कितें जाप दिली म्हाका गुर्तू ना, पूण एक दीस हांव शिकलो. इल्लें कुडाक वेता आसतना म्हज्या माय बाबाचें संभाशण हांवें आयकलें. आनी माय म्हणटाली बाबा लागीं, सॉरी आज बकऱ्यो येयल्यो करपाल्यो, म्हाका इल्लें पुरो जाल्लें. जाल्यार बापूय म्हणलो, व्हडना म्हाका करपाल्यो बकऱ्यो म्हळ्यार मस्त रूस म्हाका. आय लव बर्न्ट रोटीस. हें आयकलें कलामान. रातीं गूड नायट म्हणून बापायच्या कुडा वेतना बापायच्या कुडा गेलो. गूड नायट म्हळें, बापायन पोटलून धरलें आनी म्हणलो, पप्पा म्हाका एक विचारूंक आसा, तुका निज सांग, सत्य सांग मात्र, तुका करपाल्यो बकऱ्यो म्हळ्यार बारीगी वडल तुवें सांगलें पळय. ताका म्हणटा, पोटलून धरलें भुरग्यां म्हणलें, पुता करपाल्यो बकऱ्यो काळीज दुखयना, करपाल्लीं उतरां काळीज दुखयता. लर्न टू सेलेब्रेट रिलेशनशीप. आमी सुखी सोदूनच गेल्यार पुता मोग करूंक वेळ खंय आसा, सेवा करूंक वेळ खंय आसा. सुखी सोदून काडचें न्ही. लर्न टू सेलेब्रेट रिलेशनशीप. कलाम म्हणटा, हांव एकलीच हांव शिकलो, नॉट टू फायंड फॉल्ट वीथ पीपल. घरा जावं दी, भायर जावं दी, हर एकल्या थंय इम्परफेक्शन आसा, अस्कत काय आसा, हर एकल्या थंय सुखी करतात. एक्सेप्ट दॅट पर्सन ॲज ही ऑर शी इज. लर्न टू सेलेब्रेट रिलेशनशीप. आमच्या कुटुंबांत जर तर आमी संबंदाचें आचरण करता, त्या घरांत भावार्थी आसता, मागणें आसता, सर्गी आसता. भाऊ भयण सर्ग म्हळ्यार मागीर मेळचें अशें चिंतचें नाका. सर्ग आमी हांगाच करयत, यमकोंडी हांगाच करयत. खंयचें जाय आमकां ते विशया.